मोगाड कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो तुमकां समेस्तांक ह्या कार्याक स्वागत मागता आनी आयच्या दिसा आयचो नियाळ आमी करूंक वेताना पवित्र पुस्तकाचें वाचप आमी आयकुया. सांजुवांचेर 5वो अध्याय 17 ते 30 वाक्य पर्यंत. जेजून जुदेवांक जाप दिली, म्हजो बाप सदां न्हीद वावुरता, हांवूय तसोच वावुरता. ह्या पासत ताका जिवेशी मारिचे म्हणून जुदेवांचे हट आनीक बळ जालें, कारण तो साबताचो कायदो मोडतलो मात्र न्ही, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाक समासम करतलो. जेजून तांकां हे परी जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना. जें बाप करता तेंच पूतय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कड पुताक दाखयता. आनीक वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो तवळ तुमी अजा पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता, तशेंच पूतय आपणाक जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जर्ती करिना. जर्ती करचे हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकय मान दिवचे म्हणून बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकय मान दिना. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत म्हणटा ताका सासणीक जिवीत मेळटा, ताचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडचें ना. तो येदोळूच मरणांतलो उतरोवन जिविताक येवन पावला. सतस हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकुनचो काळ येतलो मात्र न्ही, तो येदोळूच आयला. जी कोण हो ताळो आयकतात ती जियेतली. जशें आपूण स्वजिविताची जर, तशें बापान पुताकी स्वजिविताची जर जायसो केला. त्या शिवाय जर्ती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशा पोवतो. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या समेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधींतली भायर सरचो वेळ येतलो. जांणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जांणी वायट केलां तीं क्यास्त सोसूंक उठतलीं. म्हजेच तकी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगिल्ले बरी हांव नीत करतां. म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासतना म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटां. देखून म्हजें फैसल निती बरीत. देवाचें उतर हे वाक्य तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त दई मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, म्हजो बाप सदांच वावुरता, हांवूय तसोच वावुरतां. जेजूच्या ह्या उतरांचेर आयचो नियाळ आमी करया. उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत जर आमी पळयता, रचनेचें काम करतना पवित्र पुस्तकाचो बरयणार आमकां शिकयता, देवान चिंतलें या उसारलें आनी तेन्ना तें जालें. उजवाड जावं म्हणालो आनी उजवाड जालो. आकाश जावं म्हणालो आकाश जालो. सूर्य जावं म्हणालो सूर्य जालो. ताणें चिंतलें, ताणें उसारलें आनी जालें. मनशाक ताणें रचलो आनी बरयणार, मनशाक ताणें कितल्या मोगान रचलो म्हणून समजोवच्याक न्ही, ताणें खाली चिंतलें ह्या सांगलें. आपल्याच हातांनी मातयेंत हांव ताका रचलो आनी आपलोसो स्वास दिलो म्हणून सांगून मनशाची श्रेश्ठता शिकयता. पूण हांगा आमी समजूंक जाय,
देवान चिंतचे आनी जावच्या मदें कितेंच फरक ना म्हणून जें कितें तो चिंतता तें जाता. ताणें वैयक्तीक जावन आमचे बरी करीचें म्हणून ना, आमचे बरी काम करीचें म्हणून ना, ताणें चिंतलें जाता. पूण आमी चिंतलें जायना. आमच्या चिंतनेक आनी आमच्या कामाक जायतो फरक आसा. आमी जायतीं चिंतूंक पुरो, आमी व्हड जायचे, आमी तें जायचे, ग्रेस्त जायचे, दळबार बरीत जिवीत आमी जियेचे, उंचले अधिकाराक पावचे, हांव बरो जायचे, भाग्यवन जायचे, बरी पुरो चिंतना आसूंक पुरो. पूण कार्यान आनी जाय कितें वचून पोंताक पावना. आमच्या चिंतने आनी कार्या मदें फरक आसा, पूण देवाच्या चिंतने आनी कार्या मदें फरक ना. सेम. पूण भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू सांगता देव सदांच वावुरता. कीर्तन 30:3 9व्या वाक्यांत कीर्तनकार म्हणटा, तो उलयलो आनी सगळें उब जालें, ताणें फर्मायलें आनी सगळें अस्तित्वाक आयलें. तो उलयलो आनी सगळें उब जालें, ताणें फर्मायलें आनी सगळें अस्तित्वाक आयलें. पूण हांगा जेजू म्हणटा तो सदांच वावुरता. कीर्तन 121 121 कीर्तन 4थ्या वाक्यांत आमकां आयकूंक मेळचीं उतरां. इस्रायेलाचो देव निदाना, तो जमेना, तो सदांच पळयत आसा, सदांच वावुरत आसा. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत 25व्या वाक्यान सर्वेस्परा देवान जेरेमिया प्रवाद्या मुखांतर इस्रायल प्रजेक सांगचीं उतरां. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतली भायर सरले त्या दिसांतावन आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जालें म्हणून आसतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांक धाडलें. एका कुशीन देव सर्व शक्तिवंत आपल्या एकाच उतरान संवसार रचलेलो तसलो आनी एका कुशल्यान सदांच वावुरचो तसलो. तर देव कित्याक वावुरता? पुरो जालें म्हणून आसतना हांवें म्हज्या प्रवाद्यांक धाडलें म्हणटाना देव कितें सांगूंक कशें येता? भावन आनी भयणीनो, संत अगुस्तीन सांगता, तुजी कुमक नासतना, सलाह नासतना, ससाय नासतना तुका रचलेलो देव तुजो पाठिंबो नासतना, तुजो सांगात नासतना तुका राखना, तुका साल्वासांव दिना. देव मनशाक मान दिता. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा 33 अध्यायांत, हांव तुका मान दिता, म्हज्या दृश्टीन तूं मोलादीक. देव मनशाक मान दिता, तो मर्यादा दिता, तो रिस्पेक्ट दिता, आनी असो परिणाम जावन देव मनशा थंय आपणाचें काम करतना मनशाच्या परवणगे विना तो करिना, मनशाच्या कुशे विना तो करिना. आनी ह्या खातीर उगडापण ग्रंथाच्या 3ऱ्या अध्यायात आमकां आयकूंक मेळचीं तीं उतरां 20व्या वाक्यांत, हांव दारार रावण बुडयतां, जो कोण दार उक्तें करता हांव भितर येता. तुज्या परवणगे विना तो कितेंच करिना. आनी ह्या खातीर आयच्या दिसा जेजूचें हें उतर आमी नियाळतना, म्हजो बाप सदांच वावुरता, हांवूय तसोच वावुरता. देवाचो वावर खंय? देवाचो वावर भायर न्हय, देवाचो वावर भितर. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं म्हूण आमी मागतना ती खुशी न्हय भायर जावची, ती खुशी आमच्या भितर जावच्याक मागोवंक जेजून आमकां उलो दिल्लो. भावन आनी भयणीनो, हांवूय तशेंच वावुरतां म्हणलो जेजू. जुवांच्या वांजेलाच्या 4थ्या अध्यायाच्या 30 आनी 4थ्या वळींत जेजून सांगची तीं उतरां. समार्याकार स्त्रिये लागीं संवाद जावन जाल्या उपरांत शिशी येवन जेजूक जेवण हाडून म्हणटात, मेस्त्री जेव. आनी जेजू म्हणटा, ना म्हजी भूक थांबल्या. अरे कोणें म्हणी हाका खावंक दिलें काय? आनी तितल्यान जेजू म्हणटा, म्हज्या बापाची खुशी करचेंच म्हजें खाण, म्हज्या बापाची खुशी करचें म्हजें खाण. मरुभुमींत तेन्ना फूड करतना जेजून सांगली तीं उतरां. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. म्हज्या बापाची खुशी करचेंच म्हजें खाण. जेजूची कन्सिस्टन्सी पळया. म्हणजे न्हय हांव ह्या संवसारी म्हज्या कुडीक खाण दिवंक आयलां, बगार म्हज्या बापाक खुशी करूंक, ताची खुशी कितें आसा ती जारी करूंक
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत जेजूची उतरां बरयणार भोव सोबीत रितीन घालता. बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं त्या खातीर तुवें म्हाका एक कूड रचली आनी हांव हांगा आसा. तुजी खुशी करूंक म्हणून हांव आयलां. भावन आनी भयणो, आमकां हर एकल्याक ही कूड दिल्लो उद्देश तो बापाची खुशी जारी करचो, न्ही संवसारी ओडण्या आनी बुलोवण्या प्रकार चलचो, बगर जेजूच्या उतरां प्रकार चलचो. आतां बापाची खुशी कितें? तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 4 वाक्यांत सांत पावलो अशें सांगता, समेस्त मनशांनी तारण जोडिचे आनी स्वताची वळख घेजे म्हणून ताची अपेक्षा. समेस्त मनशांनी न्हय एका दोगांनी, हर एकल्यान तारण साल्वसांव जोडिचे म्हणजे आपणास अशी येचे आनी स्वताची वळख जोडिचे. सत जावन आसा जेजू, सत जावन आसा देव. आपणाची जाणवाई जोडिचे, आपणास अशी येचे, आपणास मोग करचे म्हूण देव आशेता. स्वार्थपणी न्ही. कित्याक तें जावन आसा श्रेष्ठ संगत, ती जावन आसा श्रेष्ठ वाट एका मनशान आपणाच्या जिवितांत चलयत जाल्ली. तो जावन आसा श्रेष्ठ पावंडो, ताच्या की वंसले मनशान करूंक जायना. देवा सरशी येचें म्हळ्यार देवतेन ट्रान्सफॉर्म रुपांतर जावचें हें आपोवणें आनी हर एकल्यान आपणातय रुपांतर जायचें, बऱ्यांतलें बरें मनशाक मेळचें म्हणून देव आशेता. ही ताची आशा, ही ताची खुशी आनी हें जारी जावच्याक देव सदांच वावुरता. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आयचें पयलें वाचप 40 आनी 9 अध्यायांतलें 15वें वाक्य निमाणें वाक्य अशें म्हणालें. देवाची ती भोव सुवित उतरां. एक आवय आपल्या भुरग्याक सांडीत, साडावचोन सांडिना, जरी ती सांडीत, जरी ती विसरात, कांय एक पॉसिबिलिटी आसा 100रांत एक आवय तसली आसात तर जाल्यार हांव तशें करिसो ना, हांव सांडचो ना, हांव विसरोवचो ना. आतां आमकां समजाचें ह्या वाक्याच्या आदाराचेर देव ही खुशी कित्याक व्हरता, आमी हर एकल्यानी साल्वसांव जोडिचें म्हूण कित्याक आशेता. एक आवय आपल्या भुरग्याक सांडी जाल्यार हांव सांडिना म्हणटना म्हणजे तो देव आमा हर एकल्यांचो आवय, आमा हर एकल्यांचो बापय. आमच्या हर एकल्याची आवय आनी बापय तो जावन आसा. आमी निजायकी ताची भुरगीं. जेजून हें शिकयलें आमच्या बापा मागण्यांत, न्ही म्हज्या बापा, आमच्या बापा, आमच्या हर एकल्याच्या बापा, न्ही बोऱ्यांच्या बापा मात्र, न्ही भाग्यवंताच्या बापा, न्ही ताची खुशी करतल्यांच्या बापा, हर एकल्यांचो बाप तो. तूं ताचें उतर आयकनासतना राव. तूं तसो पूत, तूं ताची धूव. तूं तसो पूत या धूव जाण सल नासतना राव. तूं ताका सांड, तूं ताका खेंड. तो सदांच बक्षण्याचो, सदांच मोग करचो बाप. तूं ताका नेगार करूंक शकशी, तो नेगार करिना, करूंक शकना. तो आपल्यांक कितेंच पाटी सांडिना, पयस वचूंक सोडिना. भावन आनी भयणीनो, त्या खातीर जेजून मातेवाच्या वांजलांत 5व्या अध्यायांत 40 आनी 5व्या वाक्यान सांगची तें उतरां. देव बोऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर, भाग्यवंतांचेर तशें फातक्यांचेर आपणाचो सूर्य उदेसो करता, आपणाचो पावस वतासो करता. न्ही आमचे बरी, न्ही तो खाटान पडून वचून दी, तो मरून वचून दी, ताका शिराप पडून ताका तें जावं दी, हें जावं दी. नो, कोणाकच शिराप पडोवंक नजो, कोणेंच पाड जावन वचोंक नजो. हर एकल्यान आपल्या वेंगेंत येजें म्हूण देव आशेता आनी हें देवाचें प्रयत्न. आनी ह्या खातीर देव म्हजो बाप सदनीत वावर करता आनी हांवूय तशेंच करता म्हणटा जेजू. कळमीत नासतना, निधन नासतना, जेमे नासतना, पुरासन जाली म्हणून नासतना. जेरेमिया प्रवादी आमकां सांगिल्ली, इजिप्तांत हांव न्हू आज पर्यंत कळमीत नासतना, पुरासन जाली म्हणून नासतना हांवें म्हज्या प्रवाद्यांक धाडलें. भाऊ आनी भयणी, खंयच्या रितीन देव आमचें तें काम करता. जुवाच्या वांजलाच्या 15व्या अध्यायांत 2 वाक्यांत जेजून सांगची तें उतरां. दाखवाल आनी फांट्याच्या त्या वपारीन सांगची तें उतरां. चड फळ दिवचे खातीर तो सवर्ण बेंडता. जो कोण म्हजे संगी आसा, जो फांटो वाली संगता आसा, ताणें आणकी चड फळ दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. आनी 3ऱ्या वाक्यांत जेजू म्हणटा, हांव उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी तुमी जाल्यात. म्हणजे देव आमचे थंय आपल्या उतरां मुखांतर काम करता. जेजून उलयल्ल्या उतरां मुखांतर आमचे थंय काम करता.
आणखी सोंप्या रितीन सांगचें जाल्यार पवित्र पुस्तका मुखांतर आमचे थंय तें नितळायेचें काम देव जारी दवरता. जेन्ना हांव हें पवित्र पुस्तक देवाचें उतर म्हणून मानून घेवन सवकासायेन समजुनेन भक्तीपणान हांव वाचतां आनी थंय देवाक म्हजे लागीं उलोवंक सोडटा तेन्ना तें नितळ करचें काम देव म्हजे थंय प्रारंभ करता, म्हजे थंय मुखार सिता. आनी जें कितें तो आशेता हर एकल्यान सल्वा सांवजोडीचे, ह्या व्यक्तीने सल्वा सांवजोडीचे, फादर दीपन सल्वा सांवजोडीचे म्हूण तो आशेता, ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिफात ताची आशा आनी एक मेटू उंचायेक पावोवंक साध्य जाता. म्हजे थंय ती नितळ येता, तुजे थंय ती नितळ येता. आम्हा सर्व थंय ह्या पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा वरवीं, त्या भक्तीपणान वाचल्या वाचपा वरवीं ती नितळाय येता. हेजेच हांव उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमचे थंय ती नितळाय आयल्या म्हणटा. बेंडून नितळ केल्या फांट्या बरे तुमी जाल्यात. पाहून न्ही भयणीनो, इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 50 आनी 55 अध्यायांत 10 आनी 11व्या वाक्यांत सुरेश देवान सांगची ती उतरां. जशें आकाशांतल्यान पावस आनी बर्फ येता आनी बेश्टेंच फाटीं वचना, ओंपुल्ल्याक बेळें दिल्ल्या शिवाय फाटीं वचना, तशेंच म्हजें उतर निर्फळ जावन म्हजे थंय फाटीं येना. म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें धाडिल्लें तें सगळें करता. पूण आमी एक उडास दवरिचें. भोवशा आमच्या मंगळुरांत पडुल्लो पावस पळयतना जायते फावटी निराशा सबकता म्हण येता. इतलो पावस पडटा, वाळूस येता, आयिल्ले बरीच येता, मातये भितर जिराण, बिलकूल जिराणा म्हण येता. पावस रावून एका म्हयन्या भितर दग इतली प्रारंभ जाता, उदक ना आनी खंयतान पायपलायनीर उदक काडचें पडटा. भोवशा आमची आत्मीक जिणी हेका सुवालाव येता. आमकां इतल्यो रितीरो मेळटात, आमच्याच माय भाशेन पवित्र पुस्तक वाचूंक मेळटा, पवित्र पुस्तक आयकूंक मेळटा. इतलें पुरो आसूं आमच्या पावस येयल्या दिसान पावस आयिल्ले बरीत वळता पुसून चलता, भितर कांय वचना. आनी असो परिणाम जावन भावनो आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी देवा थंय वाडवळ जोडच्या बदलाक देवा थंय पयस केल्ले बरें जाता. ती नितळाय आमच्या थंय येवच्या बदलाक आनीकी चड आनी चड आमी मेळ्ळी जाता म्हण येता. जबाबदारी त्या पावसाची, ह्या जबाबदारी ह्या मातयेची. जर ही माती कॉन्क्रीट घाल्ल्या बरी, जर आमी हर एक कडेन इंटरलॉक्स घालता, कॉन्क्रीट घालता, डांबर घालता, तर तो पावस ह्या मातये भितर जिरचो जाल्यार कसो? जर ही माती त्या पावसाक भितर वचूंक सोडिना, त्या उदकाक भितर वचूंक सोडिना, तर त्या पावसान करचें जाल्यार कितें? ताणें वळून वचचेंच न्ही की. तरी तो कळमीत नासतना येवच्या वर्सा येता, एका आशेन म्हण येता. आज म्हणे ह्या फावटी म्हणे इल्लोसो जागो दीत कोण ना म्हणून. 13व्या अध्यायान मातेवाच्या जेजून दिवची ती वपार पळया. तो वंपी वंपता खंय वंपता? फातरा सुवातेर वंपता, खडपी सुवातेर वंपता, मेरेर वंपता, खांट्या कुंट्यांनी वंपता, बऱ्या सुवातेर वंपता. बऱ्या सुवातेर मात न्ही, सगळ्यांनी वंपता. जर हांगा खडाप आसा भितर, जर हांगा खांटे कुंटे आसात, जर हांगा मेर आसा, जर हांगा बरी माती नाका जाल्ल्यान तांगा आतां शेड माती आसा, तर जाल्यार तें बी कशें फळ दितलें? म्हणजे ह्या संवसाराच्या रचनेंत देवान कोणाचीच कुमोवक नासतना रचलो तर जाल्यार ह्या व्यक्तीच्या रचनेंत म्हाका देवाचो पूत जावन पुनरुपीत करचे त्या प्रक्रियेंत देवाचें एकल्याचें काम मात न्ही, म्हजेंय काम ताच्या सांगाता मेळोवंक आसा. जर हांव ताचे सांगाता म्हजो हात मेळयना तर ताचें काम पंथाक पावोवंक जायना. वय देवान आपणाक त्या स्थितीक हाडून पावयला. आमकां आमच्या वयर आसच्या अभिमाना वरवीं, आमच्या वयर ताणें दवरल्या त्या पातयेनेक लागून देव आमकां मोर्या दिता जाल्ल्यान आमच्या पुरवणगे विने, आमच्या ससाये विने, आमच्या संगतपणा विने देव काम करिना. हें सत. भाऊ आनी भयणी, आमी दोगांनी सांगाता काम करीचें. देवान आनी हांवें सांगाता मेळून काम करीचें. आविलाची सांतेरेस मागण्या विशयान उलोवन भोव सबित रितीन म्हणटा,
मागणे म्हळ्यार दुसरें काही नाही, वचून मागचें नाही, वचून म्हाका तें जाय हें जाय म्हणून विचारचें नाही. मागणे म्हळ्यार म्हजो मोग करता म्हणून जाणा आसल्यार देवा संगी वेळ करचो. फ्रेंडली कॉन्वर्स, इश्टगतेचो संबंध आनी बांद म्हज्या देवा सांगता. आनी ती मुखारसून म्हणटा हें मागणें कशें मुखारसूनचें. ती एका तोटाक उदक घालच्या 4 रिती विवरसून ती प्रक्रिया विवरसून आमच्या मागण्या जिविता विशयान शिकयता. आनी ती म्हणटा एक जागो आसा, जायते कांटे कुंटे आसात, ते कांटे कुंटे ते तण नाका जाल्लें पुरो काण्ण थंय बरीं बियां ओंपता. आनी तो ओंपुलो धणी एका साकराक सांगता हांगा बरीं बियां ओंपल्यांत ती किर्लोवन येतात, तांकां बरें उदक घाल, बरें ईट घाल. आनी मागण्याक ओलावन ती म्हणटा मागणें म्हळ्यार हें, आमच्या भितरले कांटे कुंटे ताणें काडल्यात आनी बरें बी ताणें ओंपलां, पवित्र स्नाना मुखांतर बरें बी ताणें ओंपलां. आतां म्हजें काम कितें, म्हजें काम तें उदक ह्या जडांक वचचें. हांव केन्ना म्हजें प्रयत्न करना देवा सांगता वचून बसून पवित्र पुस्तक वाचून तो थोडो वेळ नियाळ करूंक हांव प्रयत्न करतां, तेन्ना ह्या जडांक उदक गेल्लें बरी जाता. ती जडां वाडटात, फुलतात. जर हांव देवा सांगता वेळ करची ना, जर पवित्र पुस्तक वाचूंक हांव वेळ करिना, जर तें वाचलें कितें म्हणून समजून घेवंक हांव म्हजी मत करची ना, संवसारी राटावळींत हांव बुडलां, संवसारी वडण्यांकच म्हज्या कुडीच्या वडण्यांकच दादोशी करूंक हांव प्रयत्न करतां, तर जाल्यार ती जडां ताणें कितें लायल्यां पवित्र स्नाना मुखांतर, म्हजें थंय भवर्ताचें जड कितें लायलां तें फुलाना, तें व्हड जायना, तें अस्कत जाता, अस्कत जाता, अस्कत जाता, बावता, मोरोंकी पुरो. कांट्या कुंट्या वरवीं अडसता, फातोर आसले वरवीं पाळांत दिवंक तें कश्ट जाता, वताच्या त्या माराक त्या धगीक बावण वेता. भाऊ आनी भयणी, आमच्या हर एकल्या थंय असतली कडपीस वत आसा, आमच्या हर एकल्या थंय जायते कांटे कुंटे आसात, आमच्या हर एकल्या थंय फळ दीक न्हय आशिल्ली निष्प्रयोजक माती आमच्या थंय आसा. आनी ह्या खातीर अविलाचे सांतेरेस म्हणटा मागण्याच्या जिवितांत खाली वचून मागणें करचें मात न्हय, मागण्याच्या जिवितांत शेगूणूय जिवीत गरजेचें. शेगूण म्हळ्यार बरे गूण गरजेचे. एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत सांत पाऊल म्हणटा 20व्या वाक्यांत, जें कितें ताका मांडटा तें सोदून काडा. देवाक कितें मांडटा तें सोदून काडा. कितें मांडटा? बरें चिंतप, दोगसाने, मोग, सोडदोड, एकामेकाक बरें करचें, जें कितें ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें म्हाकाच केलें, गरजेवंतांक पावचें, असलें तें सोदून काडा ताका कितें मांडटा म्हणून, आनी तें तुमच्या जिवितांत अभ्यास करा. केन्ना हांव तें करतां, ताच्या शेगुणांनी हांव वाडटां. मातेवाच्या वंजलाच्या 5व्या अध्यायाच्या 40 आनी 8व्या वाक्यांत जेजूची हीं उतरां, जाया तुमी बरीं, सर्व बरीं, जशें सर्गीचो बाप सर्व बरो. शेगुणांनी वाडचें म्हळ्यार देवाच्या गुणांनी वाडचें, देवाच्या गुणांनी वाडचें. आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां धर म्हणून दिसतात देवाचे गुण कसले गी म्हणून. भाऊन आनी भयणीनो, जेजू देवाची खुशी करूंक भुकेलो, बापाची खुशी करूंक भुकेलो. आज सवाल आमचें, म्हजी भूक कितें? हांव कितें करूंक भुकेतां? म्हजीत खुशी करूंक? जर हांव म्हजीत खुशी करूंक भुकेतां, ती भूक बिलकूल थांबची ना. जर हांव बापाची खुशी करूंक भुकेतां, तर खंडीत जावन तो म्हजी भूक आपल्या उतरा वरवीं, आपल्या पुताच्या रक्तमासा वरवीं थांबयता. निमाणें रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 20 आनी 6 वाक्यांत सांत पाऊल म्हणटा, आमी कशें आनी कितें मागचें म्हूण आमकां कळीत ना जाल्ल्यान आमच्या भितर आसा तो आत्मवंसो आपल्या आस्कार सुस्कर आनी विनंती करता. मागणें म्हळ्यार न्हय मात्र तोंडान ह्या जिबेन मागणें करचें, ह्या उलोवचें, कितेंय सांगचें. मागणें निजायकी तुज्या आत्म्याक देवा लागीं उलोवंक सोडची ती प्रक्रिया. देवा लागीं तुज्या आत्म्याक उलोवंक सोडची ती प्रक्रिया. भगवान भयणी, म्हजो बाप सदांच वावुरता. तो तुजे थंय वावुरता, तो म्हजे थंय वावुरता, तो आम्हा सुमेस्तां थंय वावुरता. तासो वावर फळादी करूंक, तासो वावर पोंताक पावोवंक आमी हात मेळोवंक आसा. तसो जेजू क्रिस्त आमकां शिकोवंक सड आनी सड
जशें ताणें आपल्या बापाची खुशी केली तशें आमी ताची खुशी करून चड आनी चड संपूर्ण हेच्या वाटेक फावो तो आमकां फावो करूं आमी